आता शापोरा दाबोळवाड्यावयली धक्कादायक बातमी। सेल्फ डिफेन्सात एका तेलंगणाच्या पर्यटकाचेर केल्लो हल्लो जावपाची घडणूक तडार आयल्या। नेमके प्रकरण कितें पळयात पुराय बातमी। शापोरा दाबोळवाड्यार जाल्ल्या कोयत्याच्या हल्ल्या प्रकरणात सेल्फ डिफेन्सात केल्लो वार थळाव्या तरणाट्याच्या आंगलट आयलो। ह्या हल्ल्यात तेलंगणाचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। फातोडेच्या 3 वरांचेर जेन्ना घरातली सगळी न्हिदिल्ली तेन्ना ह्या पर्यटकान साहिल हसन या तरणाट्याच्या घरात घुसपाचो यत्न केलो। घरात कोण तरी घुसला हाची सुरू साहिलाक लागना फुडें ताणें स्वताक वाटोवपाच्या यत्नात त्या पर्यटकाचेर कोयत्यान हल्लो केलो। हल्ल्या उपरांत त्या पर्यटकान पळ काडलो। घरात आशिल्ली ताची आवय आनी भयणीक ताणें घरातूच राव म्हणून सांगून साहिलान त्या पर्यटकाचो फाटलाव केलो आनी जबर मारहाण केली। उपरांत साहिलानूच हणजूण पुलिसांक घडणुकेची म्हायती दिवन 108 अँब्युलन्सीक फोन करून कळीत केले। सध्या या पर्यटकाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात आनी साहिल स्वता जावन पुलिसांकडेन शरण आयलो। म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान साहिल हसनाक 8 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या। हणजूण पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। रात्री आम्ही न्हिदलेली रातची तर 3:30 जाल्ली अराउंड 3:30 अशें आमच्या घरान एक मनीस धांवून येयलो म्हणून म्हाजो चेडो आवाज येयलो म्हणून धांवून येयलो आनी तेका हातीन कितें गावता तो मारपाक म्हणून गेलो। तो म्हाजे घर रानान आसा सर, शेजारी कोण ना, आजूबाजू सगळे रान फाटी फुडें रानान धांवलो भितर। रानान धांवयना फुडें म्हाजो चेडो तेज्या हातीन कोयतो गावलो पळय तो कोयतो घेवन तो सेल्फ डिफेंडाक गेलो थंय तेका हे करपाक मारपाक आनी तेका झाडांनीच मातशें तेका मारला आनी मागीर तो धांवून परत गेलो आनी म्हाजो चेडोय तेज्या फाटल्यान धांवलो। तेज्या उपरांत आनी म्हाका कांय खबर ना सर कितें जालें। हांव तेज्या फाटल्यान वचोंक ना कित्याक तुमी भितर आसा म्हाजे चेडूं आसलेले वाडलेले आनी दादले मनीस कोण ना। म्हाजो व्हडलो चेडो भायर आउट ऑफ गोवा खेळपाक इन्सिडेंट जाल्ले सर। तेज्या उपरांत आनी हांवें राती अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे की शापोरा दाबोलवाडा हांगासर एका तेलंगणा टुरिस्टाचेर असॉल्ट आनी अटॅक जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा। साहिल हसन जो रावपी शापोरा दाबोलवाडा हांगासर आसा हाच्या घरान मध्यरात्री 3-3:30 ह्या वराचेर जो तेलंगणा टुरिस्ट आसा हो थेट तांच्या घरान भितर घुसलो आनी जेन्ना साहिलाक कोण तरी आपल्या घरान येयला अशी खबर कळ्ळी तेन्ना आपल्या रुमांतल्यान तो थेट दाराकडे येयलो तेन्ना ह्या तेलंगणा टुरिस्टाचेर तेजी नजर पडली आनी तेज्या हातीकडे जे कोयतो आसा तो थेट तो कोयतो हातीन घेतलो आनी ताका मारपा खातीर ताच्या फाटल्यान धांवलो। तेंच्या दोगांय मदीं खंय तरी हातापाई जाली आनी जो साहिल आसा तेणी थेट कोयतो घेतलो आनी त्या तेलंगणा टुरिस्टाच्या तकलेचेर वार केलो आसा। ह्या जखमेन ह्या वारान तो तेलंगणा टुरिस्ट आसा हो गंभीर जखमी जालो आनी तो थेट जमनीर पडलो। ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान अंजुना पुलिसांनी तशेंच जी फॉरेन्सिक टीम आसा तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून आपल्या बरें इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी अशें कळण्यात येता की ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान जे वेपन यूज केल्ले ते सध्या अंजुना पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसा। फुडली अपडेट जी आसा आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।